नमस्कार आणि माये मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आमच्या आयचे हे कार्यावळीन कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा इश्टानो आयज खऱ्यांनीच एक अभिमान भोगता. इट्स अ प्राऊड मोमेंट, अ प्राऊड फिलींग फॉर मी टू अनाउन्स टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फॉर टुडे. म्हज्या सांगाताक आसा शेंकड्यांचो राजा, ओपाऱ्यांचो राजा अशें ताका म्हणटा आनी हालींच ताचें 100वें प्रोडक्शन हाचो तियात्र आमचे मोदें जियेता ताणें बरोवन तुमच्या मुखार दवरला. फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट तियात्रिस्ट टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स. म्हज्या बरोबर आसा द किंग ऑफ सेंचुरीज बाब रोसफन आनी ताच्या सांगाताक आसा ताची आपुरबाय चिदू. Amazing personality, amazing singer, rocking one should I say, and outgoing आणि म्हाका दिसता सगळ्यान उमेदीचे आमचे बाय एगिमा. Please welcome the father and daughter duo first time together on my couch. बाब रोसफन आणि बाय एगिमा. येवकार तुमकां. Thank you so much. How are you all? Having us. फायन बरी आसा? एकदम बरी आसा. गुड. रायट. ओके. रोसफन बाब पयलीं सद्याक फुडें वयच्या पयलीं Is your French beard is equal to Amitabh Bachchan? It was in 1979. I French beard दवरपाक स्टार्ट केल्लें. Okay. When I was in Muscat, तेन्ना हांव मस्कट Muscat. आसतालो. सो आनी तेन्ना तुमी हांवें आरोमा तियात्र दाखयलोलो आनी तेन्ना हांवें फ्रेंच बेard दवरलें तें आज पासून आहा. आनी उपरांत हांवें गोंया येवन अमिताभ बच्चन पिक्चरां पयलीं तेन्ना अमिताभ बच्चन बेard नासलें, बेardूच नासलें. आय थिंक Amitabh Bachchan तुजी कॉपी केल्या. ओके. रायट. ओके. पयलीं सद्याक रोसफन बाब खऱ्यांनीच तुका पोरबी म्हाजी, कित्याक 100 प्रोडक्शन जावं 120 इतलें स्ट्रगल करून आयज तूं ह्या दर्ज्यार पावलेलो आसा. खऱ्यांनीच कालजांतान म्हजी पोरबी तुका. वॉट इज द फिलींग जेन्ना कोणेच करूंक नासलें तें तुवें करून दाखयलें? हांव चड खुशाल जाता आनी म्हाका चड आनंद भोगता आनी हें सगळें घडलां तें आमचे दोनया देवाक लागून, ताचे आशिर्वादाक लागून आनी की आमचे सगळे तियात्र पड्यांक लागून जाणें सदांच म्हाका आपलो तेंको दिला. म्हणजे हांवें इतली सुमार 72 स्टार्ट केलें तियात्र बरोवपाक. आयज पासून बरयत आसा आनी हांव एक कॉमेडियन न्हू, एक पयलो हिरो करतालो मागीर जाणटो जालो जायता चेंज करीत आसा कॅरेक्टर, पूण तरी आसतना लोकांन मानून घेतलो आनी इतलो तें पास्ट टेन्स काडून म्हज्या सांगाताक रावली. देखून हांव काळजांतान सगळे पयले सात म्हणजे सगळे तियात्र पळयणाराचे उपकार हाडयता. बलिदान तियात्रा कडसून तुजी सुरवात जाली आनी म्हाका दिसता आतां इट्स नियरली 47 years युअर ऑन स्टेज. 47. सो 50 गोल्डन जुबली जावची आसा, 100 जाली सेंचुरी. सो स्लोली म्हाका दिसता जातली. हय. ओके. ऑलरायट. एगिमा, हाव डू यू फील वेन यू लूक एट युअर फादर? हांव तुज्या पापाक जेन्ना तूं पळयता आनी येस यू नो ही इज द फर्स्ट पर्सन लायक टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स एज वी ऑल नो. सो हाव डू यू फील लुकींग एट हिम? जावं तेणें सेंचुरी क्रिएट केली. सो इट्स अ प्राऊड मोमेंट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर युअर. Yeah, so first of all, I'm very thankful for the gift of Papa. एक बेड कशी देवान आमकां दिल्या पळय ती. But more than that, we are always in awe of him. You know, that's like in his life we've always seen divine providence, like the presence of God in so many ways all the time. You know, he's just present amongst us, and like you can easily see that he's clearly appointed for a particular task that he has chosen him to do. I always call him the man of light. Okay. He has that persona where people who just meet him just say, oh, he's such a nice person, or he exuberates that kind of light. And that comes from an innate sense of anybody who is sent for a purpose and he just does it. So 100 is not the journey, it's not easy. And to the business and rawlo, even when it was not paying enough to fend for yourself or to raise a family. Unto Raulo for so many years, having faith in this profession, paving a way for others to follow. And finally he's made it. So what I feel for him is immense respect and also that sense of responsibility that he has left such a legacy behind, which probably I'll never be able to fulfill. But yes, it's a huge sense of responsibility and pride. खऱ्यांनीच रोशन बाब आयज हांगासर रावन जावं सगळ्या ऑडियन्साच्यान आमचो एक सल्यूट तुका. थँक्यू. रोशन बाब, फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता, जिविताची यात्रेन जावं फुलां कांटे आसताच. सो ही यात्रा तुजी कशी आसली? जावं वयर स्वता तेन्ना तूं जाणा कितें ना कितें जाताच. सो हाव वॉज युअर जर्नी? कोण एक जाणारान म्हटलेलें आसा, जेन्ना तूं एक बाट घेता तेन्ना त्या बाटांत असलेले फातर गुंडे
फोंडकुलां सगलें घेता. तेच परेन जेन्ना हांवें तें प्रोफेशन म्हज्या हातांत घेतलेलें तेन्ना म्हाका दिसलें हें सगलें आसतलेंच. सो एक एक पावला पावलाक हांव एक एक तें सॉल्व करीत गेलो. Okay. आनी चलता चलता तुका वाट जाता, ती म्हाका वाट ओपन जाली. ओके, आमचे मोदें जी येता हो तुजो तियात्र, जावं 100 प्रोडक्शन तुवें काडलो. हय. आनी अशें म्हणटा की 100 प्रोडक्शन म्हणटा लोकांची हें आसता, म्हणजे आपल्याक बरें आसतलें, हय. पेनूय तुजें बरें वजनादीक आसपाक जाय. सो कितें आसा तुजें ह्या तियात्रान? हो तियात्र हांवें देवाक भेटयला. आमचे मदें जियेता म्हणटात तो. आनी ही म्हज्या हातांनी बरयलेली धाकटूच भेट देवाक. ओके. आनी हांव तातूंत सांगता तो म्हज्या पासत जियेता. हांव जेजून म्हाका रोचला आनी तो आमच्या मदें जियेता. आमच्या पावला पावलाक आमकां आदार करता. दीस इज द मॅसेज. ओके. आनी तो लास्ट पोड्यान पळय हें कोन्न कितें कोन्न तो येवन रावता मनशा मदें तें बिकॉज मेन पार्टिस्ट तितून प्रिन्स शेकव. रोखडेंच तुवें आतां तुजें दुसऱ्या तियात्राचो अनाउन्समेंट केलो. सो इतली तुका इतलें बोर्ड खंयच्यान येता तुका? ही स्ट्रेंथ खंयच्यान? ना एक पावटी बरोवपाक लागलें म्हणटा पळय आतां हो तियात्र हांवें बरयला. इट इज इन सिटीज ओनली. तुवें भायर करूंक जायना. बीग कास्ट, बीग सेटूय बीग आहा आनी कास्टूय बीग आहा म्हणटच भायर करूंक जायना. ते कितें शो जातले थोड्या पासून जातले सिटीनीच जातले, Okay. भायर करूंक जाता. आनी आमच्या लागीं फकत एक हॉल आतां दॅट इज रवींद्र भवन. तें वयर जाल्यार एसीक लागून प्रॉब्लेम जालेले आसा. सारकें. लोक येवंक मातशें कुस्तार करता. तशेंच धरून हांवें हनुमान थिएटर दाखयला. थिएटरान दाखयला, लोक येयला पूण ते हें म्हणजे पोतून पोतून रिपीट करूंक जायना कित्याक थंय एसी ना आनी तेका प्रॉब्लेम जाता. सो तर आसतना थंय सावंड एअर केला. आनी देखून हांवें आनी दुसरें कितें आसा नेक्स्ट सिजन फेस्तांचो सिजन नोव्हेंबर आनी आमचे कमिटमेंट आसतात ती आतां ऑलरेडी दिलो आसा इगोर्जांनी. आतां नोव्हेंबर टू डिसेंबर सुमार एवरी लायक एवरी संडे इज बुक्ड. ती पयली बूक केलो आसा. सो त्या लोकांक म्हाका ते फादर्स आसा आमगे पाद्री आसता चडशे तांकां म्हाका अडचण केलो नाका. सो हांव तो तियात्र 5th नोव्हेंबर स्टार्ट करता आनी दॅट वील बी लायक दॅट. तो विलेजीन What is the करता. name of that theatre? येवपाचो आहा पळय तो. एक ना एक दीस. एक ना एक दीस. एक ना एक दीस. ओके. आमचे मदें जी येता आनी एक ना एक एक दीस. दीस. वाव, व्हॉट अ टायटल. ऑलरायट, ओके. रोसवान बाब, जायते जाण तुज्या तियात्रांनी नाचल्या. कितले जाण तुज्या तियात्रांनी नाचोन व्हडले तियात्रीस्ट जाल्या? पळय आतां सगळ्याक नदर मारली जाल्यार जायते आर्टिस्ट आसात, डायरेक्टर्स आसात ते म्हज्या तियात्रांतल्यान गेल्यात आनी आतां ते शायन जातात. पूण हांव कोणाकूच म्हणना तांकां हांवें केल्यात म्हणून. ते आपोण जाल्यात बिकॉज लॉट ऑफ हार्ड वर्क आहा. तांकां कितें तरी टच आसतलो मुगेलो टच आसतलो पूण तें म्हणना कितें हांवें तांकां केल्यात हांवें तांकां ते गेल्यात आनी तांचें हांव जायतें शिकलां आनी म्हजे कडल्यान ते जायतें शिकल्यात. ओके. ऑलरायट, ओके. खूब बरें रोसवान बाब. आनी अशें म्हणटा की रोसवानाच्या तियात्रान चान्स पडप आतां कितें जालां आमची आदले तियात्र आसा कवर जाय वयता न्यू येताय तांकां एक्सटेंड जाय आनी तेणी पयलीं खूंय तरी पार्ट तुवें करपा जाय, एक्टींग करपा जाय. म्हाका फोन कोला जाय भुरगे सांगोच म्हणल्यार सर हांव तियात्रान नाचता. हांव म्हणलें बाबा चोय तुगे खूंय तियात्र आहा थंय म्हाका व्हर म्हाका चोवपा चान्स दी. कोण घेयनाय सर तूं घाल रे. आतां म्हज्यान घालपा जायना न्हू. तुवें कितें जाता तुगे कापासीटी दाखोवपा जाय एक्टिंगेची. ऑलरायट, ओके. गिमा बाय, हांव जाणा खूब वगत तूं गिजरा लागून बॉम्ब येवपाचो चॅलेंज. मोटो माउथ. ऑलरायट, ओके. तूं सद्या कितें करता? वॉट डू यू डू? I'm an entrepreneur. So I used to run a restaurant in Panjim. It used to be called Artulem Vitule. Now after COVID, post-COVID, we're starting in the south. It's going to be called Mama Sue's. Okay, And wow. I'm starting it with my sister. It's a small place. And I've had the longest stint with Goa Tourism as well. We used to manage the entertainment for the cruises. And yes, I have done my stint with anchoring, all that. So That is why you have a right lovely now- accent there. no, it's vice versa rather. ऑलरायट, ओके. तियात्रांनी तुजें पावल जावं कशी सुरवात जाली?
I used to be a child artist, so ਜਦੋਂ ਨੌ वर्सां ललेन okay so I'll break into my sashti ਜਦੋਂ I ते this गेले तो acting करले and then when I was 12 I acted in Moji Bed Tuka and that's why I acting करना I must have done like 2 VCDs with Papa. So I was such a bad actress. Agima one? No, Agima I was just born that time. Okay. Yeah. Alright. So I was such a bad actress. Papa and somebody bosoil maka. They refund mango ye. Alright. Yamcha was only that while going abroad. Yeah. Alright. Okay. Yeah. So that is So it. that is how it started. Yeah. So I used to do 1 or 2 songs, especially if he's traveling. So I used to get to travel. So I used to beg him to take me. So now also the openings, I always feel that there should be some contribution. So opening kota hai kena, especially that monsoons show that he releases, that is only in halls and there are lesser shows. So I can commit and I now poilo opening muno ita ki magi the rest of the day I can do whatever I want. I can go back to work. Like lagun. So opening muta gele. Okay. आता तुझो पापा तियात्रीस म्हणटोच इज इट लायक तुका तो तियात्रीस आसलो म्हूण इज इट लायक तुका इजी पडलें तुजो लायक एक स्टँड घेवपाक ओ वॉज इट इनबिल्ड फॉर यू लायक यू नो तुज्या भितर आसलें आनी एक दीस तुवें चिंतलें की आपूण ह्या हेजेर पावतलें वॉज दॅट युअर ड्रीम ऑर यू जस्ट केम फ्रॉम लायक थ्रू युअर पापा What, to sing? Yeah. Yeah, I mean, if you have a platform, then why not you? It's very easy, no? I can just tell him I'm singing. I mean, so आज जरी तर आज म्हाका एक्टिंग जायना तो म्हाका कास्ट कोना बिकॉज I can't act. So I have a platform, like I can tell him, but he will not cast me because he knows I can't act. But he knows I can sing. So if you should have it, it's answering both your questions. Like if you have it in you, he will say do it. If I don't have it in me, he'll say sit down. He actually did that to me. Makan ek shant bahar gayel tene. Strict. He got a better singer and he got Jolita. And Jolita rocks it, no? Yeah. So I'm trying to tell him, and Papa, when he's saying no, he'll never say no. He can't say no. He'll just ignore you. He'll just disappear from the room. And I'm like, Saada, Papa, opening ana. Jolita singing it. So I just went and I bribed Jolita. Jolita, I said matching dresses. Yeah. 2 seconds gal I said okay. I'm in. I sang the opening. Right. Agima, जायते तुवें हें केलां बट हांवें तुजें एक यू नो आय हॅव सीन वन सिंगल ऑफ योर्स आय थिंक इट्स फ्रॉम हीज तेज्या तियात्राचो टायटल सॉंग बेबदो हाव डीड दॅट कॉन्सेप्ट कम यू नो इट हॅज अ पेपी बीट लायक Okay, so I always loved that song ever since. This was one of my favorite songs growing up. So during the lockdown, you know, everybody had the time to do whatever they wanted to do, or at least thought of it, had the intention. I just thought that this is the right time to put a song out and start my own YouTube channel. And that time there was time on our hands, so we got together and I worked with Tony Tidal. So he made it into a reggae, and we relaunched that same song. Nice one. After, yeah. And in future, I think you'll continue the same legacy. Yes, forward. that will happen. That will definitely happen. Okay, all right. Okay. Future plans कितें आसा? कंटिन्यू आसतलें 100 हाते हूंय पावतले. पळया हूंय पावत. Okay, all right. What are your future plans? My future plans right now is on the work front. It's Mama Sue's, which is coming out now. And I want to do a lot of Konkani music. So that will always happen. And I have plans for theatre. Not specifically theatre, if I'll be able to deliver. But theatre, Konkani theatre, I see a great future. And I think भुरग्यां जाय तो टॅलंट आहा द यूथ हॅज अनॉर्मस टॅलंट इवन चर्ची इगोर्जीचे फंक्शन्सांक वयता कितें लायक आय गेट बोल्ड ओवर बाय द टायप ऑफ टॅलंट दॅट देर इज एंड when I was a child I used to always feel like 20 years now, 30 years from now जिथे कोंकणी मुटाय त्यान उरपाना but even if you look at UK these pockets of people that have been promoting Konkani, coming up with songs, doing so much theatre, going to theatre by also they have started over there. Off to your like you have done a fantastic तुम कितू पोयस पावला कोंकणी जेदा आम चिंतू जालोले कोंकणी पालोत न्हू ते एक फोर्स आहा you know it's there all over it's global. Yes. So I also get very motivated and I say like I will do something. I will do it. It's in the pipeline. But let's talk about it when I'm out there. All right. Okay. रसपन बाब तुझ्या तोंडांतल्यान एक डायलॉग म्हाका आयकोपा जाय. You know, जायते पाटी तूं last ending कोता तियात्रान and they give you a spot and from there you like you know deliver your message. So it's a message. That is the message. ते एक ट्रेडमार्क ही तुझी. होय. तेका लागून even I go for your theatre to watch that only. Oh, I have an incident to narrate. Every at the end of the show
एक तियात्रा फाटल्यान ती मॅसेज आसता And the same style. स्टायल सेम Yeah. डिफरंट मॅसेज Yeah. Okay, one dialogue from you. जायते फावटी सोमदिराचे तोडीक रावन आमी सोमदिरांत पळयतात तेन्ना आमकां दिसता सोमदीर आनीक मोळप एकामेकाक मेवतात एकामेकाचो किस घेतात पूण लागीं वेता वेता केन्नाच किस घेवंक जायना मोळप आनीक सोमदीर एकामेकाक केन्नाच मेळना तेच परी सोत आनी फोट जायते फावटी म्हणटात सोत आनीक फोट स्वताचो जागो घेवन सोताचे फाटल्यान आसता आमकां जायते फावटां दिसता ती लागीं आसात म्हणून आनी आमी जायते फावटी म्हणटात कित्याक फोट फास्ट धांवता सोत मोचे घालता म्हटल्यार फोट आख्खो संवसार भोंवून येता असो एक डायलॉग आसा तशें आमकां दिसता सोत आनी फोट एकशी जायते फावटी पळोवंक एक दिसता पूण सोतें सोत फोट ती फोट केन्नाच एक जावंक जायना हो खंयच्या तियात्रान आसलो हाटी हाली आसलो लॉंग बॅक लॉंग बॅक स्टील यू रिमेंबर या वाव वन सॉंग फ्रॉम युअर साइड I want that Gant one. ओके दीस जालो म्हूण गोमोयता कानार आवाज काणीचो देवाचो उगडास करूंक शिकयता वेळ जातोच दनपाराचो रात जाली म्हूण गोमोयता वेळ जातोच आमोरेचो क्रिस्तांवांक तो व्हडले गरजेचो तोच आवाज ते गांटेचो Wow. Yeah, तुझ्याच composition. No? Yes, yes. घंटे आता ओपनिंग दो Can I say something with Yes, regards to his please. messages? Okay. So, Papa के एक show आसलो all the best. So, तो show जाल म्हटरी Papa used to go. Papa had to deliver the message in his signature style. So, तो show जाल म्हटरी Papa is in the left hand side of the stage. The spot is on him आणि Papa सांगता आणि तेका लागून da हांव तुमकां म्हणटा best of luck. And somebody in the audience No, no, like crowd. Yeah, the crowd is like, yeah, somebody in the audience is, the crowd is laughing, and somebody's like, Rose fans, all the best. He's like, and then Papa is like, all the best. Wow. Tinga And kya then- yeah. So he goofs up. Nice one, yeah. My sir, audience पासून सुद्धा ना उघडा सोड हा पळय तियात्राचे पण तुका उघडाच ना. So even this show, आमच्या मदेन जी येता, he would keep saying, तेका लागून rehearsal. तुमकां सांगता, तुमकां सांगता, आमचे सोवेन जियेता. ना ना आमचे सोय ना Yeah, Papa, you said. And then he said, आमचे मध्ये जियेता आमचे सांगाताक yeah, जियेता आमचे सांगाताक जियेता, आमचे सोवेन जियेता. Different versions. आमचे So म्हळ्यार Jacob- कोता एका रिहर्सल सांग Okay. Prince Jacob, he just grabs a marker di, takes it, and he says it with a file in his hand, the last scene. He wrote over there, आमचे मोदे in capitals. Yeah. And he highlighted, Ingzo, आणि note. This is the name of your title. All right. Okay. We are moving on with the rapid fire round. Yes, let's It's go. fun talking with you all. So now let's see what you're going to Yes. answer. Ready? Yes, yes. let's Okay. go. All right. Rapid fire round with Babros fans. Ready ha? शुअर Okay. जोरी तर तू एक जमनी वेलो कसले प्राणी असलो जाल्यार तू कोण आसतलो असलो आणि कित्याक सोमनी वेलो होय कोण आसतलो सोमनी सुणे जावंक जाता कोणूय सुणे जावं सुणे सुणे कित्या लागून हांव जाणा सुण्यांक कितली अपूर्व करतात आमच्या घरांत ओके जोरी तर तुजे लागीं एक टायम मशीन आसलें जाल्यार तू फाटलें कसलें जिवीत तू परत जिवंक सोदतलो आसलो ना केन्ना ना ना ओके जरी तर तुका खंयची दुसरी भाशा शिकोंक लायली जाल्यार तू खंयची शिकतलो आनी कित्याक कोंकणी Language. कोंकणी कोंकणीच. कोंकणी शिकतलो कोंकणी शिकोंक जायना कित्याक म्हाका डिफिकल्ट दिसायता अजून मेळो ना ओके एक वडीन रोज फन्स ताजी वडवीक सांग इन वन सेंटन्स वडवीक तुजी म्हाका मुटलेलें जाय कोणेंय मुटलें जाय बरो मनीस जालो बरो मनीस ओके म्हणलो जाताय ओके अशें कितें आसा जे जायतो लोक मना काळजाक लावन घेता पूण तांणी तशें करूंक फावना दुसरे जेलसीच कोता यू शूड नॉट तुजे पर्सनॅलिटीचें अशें तू कितें बदलूंक जावं चिंता तुजे पर्सनॅलिटीचें डिक्शन डिक्शन ओके करंटली अशें कितें आसा जें तुका करूंक आवडना फोट मारूंक मारूंक आवडना ओके कोणाची बोगली मात घरान अशें तुजें कसलें सपन आसलें जें उपरांत पुरें जालें तें जिवीत एश कोन्न येयलां टायट येयलां
स्वप्न्यान चान्स पडला. ओके तुका अशें कोण दिसता की आजून पासून एक्टर तुज्या सांगाता आसूंक जावो असो कोणूक आसूंक जाय कोण दिसना. तसो काय ना जाणाकल्यान जाणाकल्या Okay. पळय आसूं जाय जाणाक लागे जावन आसपा जाय. तुज्या दुवेक तू मोगान कितें म्हणून उलो कोत्ता नाजू तुजे घरकान्नीक म्हजे घरकान्नीक सुकू ओके नाजू आनी आनी तें दुसरें जाका गुनू वाव रोझेना. ही हुंयसर हाडला न्ही ना मुगे तुजी म्हणजे ऑलरायट ओके तुजे घरकान्नीक एक कांता डेडिकेट करूंक लायले जाल्यार तूं कसलें कोत्तलो तूंच म्हजें सूख तूंच म्हजें दूख. पळयता आयज कुछ more than two kids, दिव ना काय तू. दिव ना काय दूख. See, we're going home. Alright. तुज्या पोरमाणे बेस्ट म्युझिशियन कोण बेस्ट म्युझिशियन कोण तियात्रांनी तें म्हजें सांगपा जायना बिकॉज एक तियात्रान तुका एक Different style. भाशेन All right, well played, Babroswan. Today, we're moving on with Egima. Are you ready? Yes. All right. Okay. What online store do you shop at the most? Amazon. All right. Chedu zallan best advantage कितें? I think women are more instinctive vis-a-vis men. Okay. I feel. तुझ्या पापाचे strange reaction कसले? Any faces that he makes you remember? No, he shouts. He shouts. Hey, तू म्हाका सांगता आतां हांव तूं टायम आतां कितें उगो जालो ती राव दे थिंगा शूटिंगा. All right. If you could be of any other nationality, what would you be? I'd be a Brazilian. I feel so much for the country, especially when the World Cup comes around and all. All right. Okay. What type of music do you most dislike? I can't stand trance. Okay. केन्ना तरी तूं ड्राइव कोता आसतना टेक्स्ट कोता? Yes. All the time. तुजो Sorry. इन्स्पिरेशन कोण आनी कित्याक? My inspiration is right here. Okay. Why? Papa. तो एक mental challenges भी आहा no. For me, anybody who follows his calling, like suppose money comes in the way, and somebody who chooses his passion over money, that person becomes an inspiration because your passion always gets you money later. It may not be quick, but it comes. So, Okay. All right. On a night out with friends, are you first to go home or the last to be out? oh my God. I'm always driving, by the way. I Okay. always pick up and I always drop. Okay. So I'm always the first and the last. All right. Okay. What is the worst purchase you've ever made? Worst purchase I've ever made. So many. Yeah. Okay. I bought a pair of socks. So that's one the pink worst. and one black. Yeah. I never wore them. Yeah. Okay. तुझ्या पापाक चोड राग केन्ना येता? All the time. Like yeah. Even if you don't change a bulb, like he'll yell at you like bulb kida change karna, ye kida karna, te kida karna, all the time. But good time pass here. Gaadi haath lai, gaad push. All right, well We played, get all Agima. that. Well played, well done. Now we are moving on with the final round, and that is an activity round of 30 seconds. Are you all ready for it? Yes. Okay. All right, we are starting with the 30 seconds challenge, and that is called the 30 seconds Skittles challenge. Okay, 30 seconds तुमचे लागी आसतले 5 Skittles आहा एका स्पूनान. So you have to take the spoon, put it in your mouth, and सुसेगात खा. खायले म्हणटकच you open your mouth and show the audience. All right, ready? Yes. Okay, take this spoon in your hand. Skittles, yeah. Are there 5? 5 आहा no? Yeah, 5. Okay. And your time starts now. सुसेगात. Take your own time. He'll finish it first, I think. You are getting just 30 seconds. I'm gonna have a rainbow mouth. I'm gonna raise your papa now. Okay. Okay, take your time. I only want to know who finishes first. I think you finished it. So now we are starting with the other one, and that is post-it notes. 30 seconds असलेले ओतो तू जिंकतलो. Alright, 30 seconds असलेले तुम्ही ते काढून stick करीत रावपाचे till 30 seconds. I want to see who sticks the maximum. Yes. Alright? Yes. Ready? Yeah. And your time starts now. Come on. What a color you chose, Yeah. man. Pink with black. Come on. आज चेडू जिंकता दिसता म्हाका.
Wow, what a bright color. I always अरे come. तेने लाइला green लगा. 30 seconds. All right, time's 1, up. 2, 3, 4, 5. Okay, give it. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're the winner. Thanks. All right. Save my day. All right, we are moving on with our last round, that is the 30-second challenge, and this time it is ping pong balls. Okay? Don basket dista. हय Okay? Which one is your color? There are two colors, yellow and green. There are two colors. One color, I'll take the yellow. yellow, ग्रीन green. Okay? So you have to aim it and then go for it. I have to take only yellow. Yellow. And I can put it in only. No, only yours. Yours is that one. Ready? 30 seconds. Yes. And your time starts now. Come on. This one, man. Yes, 1. Now we- ए You said you wouldn't make it, man. No. Yeah. 2, 3. आ ओय Oh shit. All right. Okay, I got 3. Okay. All right. Let me count now. बड़ो नहीं छे All right. And the ping pong ball challenge is won by Agima, and she has this 4 yellow balls. Yellow ping pong balls. All right. आणि एक त्याने आपल्या डॅडीक दिला yellow color. So this one, Agima, you win. Thank you. Alright, okay. आणि तुवें एक गायलो बट मातसो रावंड जाला आनी सकयल पडलो बट गूड ट्राय. ऑलरायट, वेल प्लेड. म्हजे तिनूय रावंड 30 सेकंड्साचे तुमी बरी घेवले आनी विनर इज एगिमा. Thank you. तुका मातसो हेल्प केला ताणें एक ऑलरायट, बट आय वोंट बी बायस. दीस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम प्रुडंट मिडिया फॉर तुका. आनी थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमचो मोलादीक वेळ काडून हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुजी एक मुलाखत घेवपाक. तशेंच तुका एगिमा कालजंतान देव बरें करूं. Thank you. Thank you for having us. I enjoyed myself. We're in this lane. थँक्यू सो मच. तशेंच तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅनडा. कॅनडा.